me to witness through my mission, through my work to the people. When they ask me what motivates me to do this kind of work, if there is love in your heart and you want to do the good work, God, who loves these people, because He said, whatever you do to the least, these are the least, He provides for them. My mission is to make this earth or make my surrounding green. And this mission is also church's mission, where Laudato Si, a great project by our Pope Francis, I am in line with him so that we can do and we can protect as much as greenery as possible. See, on this mission Sunday, I might not contribute money. Definitely, I would contribute money. But more than money, what I am doing, I am contributing is my time, my energy, and all what I can do for this Mother Earth. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिले, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिले, हांव आसलो तुमी म्हाका आसरो दिलो, हांव गायल्लो तुमी म्हजे गाय बांदले. ही पुरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची उतरां म्हाका दिल्ली, हांवें ते पाळूंक प्रयत्न करना आसा आनी हांव एक सोम्याक साक्ष जावंक प्रयत्न करते आसा. हांव बंदेंत आसलो आनी तुमी भेट दिवंक आयल्यात. प्रेझेंट मिनिस्ट्री इंडिया मंगळूर घटकाचे सांदे आमी मंगळूरच्या जैलाक तेदळा भेट दिता. ह्या मारिफात देवाचे सोम्या जेजूच्या मिसां मुखारसून व्हरता म्हणलो तो एक तृप्ती आम्हा सर्वांक प्रत्येक जावन मंगळूर घटकाच्या सदस्यांक आसा. ह्या खातीर आमी देवाक सोम्या जेजू क्रिस्ताक अर्घ दिता. आमी क्रिस्तांव आमकां आपोवणे आसा मिसावांचे. मिशनरी म्हळ्यार कितें तें आमकां कोणे सांगचें. सुवातेचो परमळ सर्वांक वांटूंक वावुरचें. मिसावांच्या कामाक उदार मनान त्याग करचें. तुम्ही म्हाका साक्ष दितेल्यात म्हणल्या माथ्या काल ह्या वर्साचो मिसांव आयतार आमी संभ्रमतांव. सोमी आमकां सामुदायिक रितीन मिसांव वावर करूंक आपयता. देखून खंयचोय मिशनरी क्रिस्ताच्या मिसावांत एकलो वा एकसुरो न्हय, बगार सगळी पवित्र सभा ताका सांगात दिता. Grateful because God has chosen us to be with you, to be one among you, that He has worked out His wonders through our priests, but they couldn't do it alone without the help of the Holy Spirit. And the first inspiration, certainly the Spirit gave to Bishop Rogat, and also at the same time to our Bishop Emeritus Aloysius Paul. आमच्या दियेसीजींत व्हडा उर्बेन मिसावां खातीर दान जमयता. विविध रितींनी मिनत काण आमी मिसावांक मोठो सहकार दिता. मिसावां खातीर जोमो जाल्लो दुडू विविध मिसांव गांवांनी भावार्थ प्रसाराक वापरता. बुकेल्ल्यांक जेवण, विणग्यांक नेसान, निराधाऱ्यांक आसरो, आस्पत्र्यो, इस्कोलां, इगर्ज्यो अशें म्हणटासतना दुबल्यां खातीर आमी हो मिसांव वावर करता. आमी मिसावाच्या नांवान देवाचें उदार परगटचें मात्र न्ही, आमीच तें जिवन दाखोवचें गरज आसा. आमी क्रिस्ता विशांत सांगल्यार मात्र पावना, आमीच ताचे साक्षी जावचें. The scripture says, the letter of St. John, 1 John chapter 4 and verse 20, for whoever does not love a brother or sister whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Well, with that scripture came my conversion to reach out to people who are the least, the last and the lost. So, as you all know, we do not have planet B. It's only one planet, and as Pope said, it's one home, and how we need to protect. So, my mission is to promote Laudato Si. प्रेझेंट मिनिस्ट्री इंडिया मंगळूर घटकाचे सांदे आमी मंगळूरच्या जैलाक तेदळा भेट दिता. पयलें आमकां हर एक हप्त्यांत वचूंक जातलें, पूण आतां तांच्या थोड्या रुल्सा प्रकार आमकां उणे अवकाश आसात, पूण आमी भेट दिता. So picking up people from the street
in whatever condition they are, irrespective of their religion, bringing them in, taking care of them, and trying to rehabilitate them, and above all, just giving them the love of Jesus that brings great transformation in them. Brought me great joy to continue this work by doing other things as well, feeding the people on the streets who are hungry, homeless, who have nobody for them, so that they see some love in me and I can direct that love to Jesus' love for them. देवान संसार असलो उपरांत मन जातीर असले खरें एक मनशाक रचलो कित्याक म्हूण सांगल्यार मनशांक परिसर नासतना जियोंकूच साध्य ना. म्हजे मिसांव हांव ह्या जीवदळेंक संरक्षण करच्या रितीर सर्ती आसा. आमचो पापा साहेब आमकां समेस्तांक लवदतो सी म्हणल्या ध्येयकाला आमकां उलो दिला. ताच्या मिसावांत आमी वांटयले जावया. ह्या पयस सभेंत म्हाका एक मिसांव दिला. हे मिसांव जावन आसा मानसीक अस्वस्थ्यांक, निराधाऱ्यांक, सांडून गेल्ल्यांक तांकां आसरो दिवचो, तांची भलायकी सांबाळची आनी तांकां बरें करून मोगान भाव बांदपणाच्या मोगान तांकां पळोवचें एक मिसांव म्हाका दिला. Since 27 years, I've been able to reach out to these people along with my band of helpers and trustees in White Doves. Laudato Si very clearly says we have to protect one earth, which is the only earth what we have. And my contribution towards Mother Earth is by developing such projects, by contributing my time, my energy, with the help of the youth of so many churches. ह्या मारिफात हांव ह्या मिसांवांच्या पयणार जेजूक साक्ष जावंक प्रयत्न करते आसा. मिसांव आयताराचो मूळ उद्देश जावन आसा सुवार्थ प्रगट आनी सेवा. क्रिस्ताक घेवन गांवान गांव शीस भोंवले, सुवार्ते खातीर आपलोच जीव भेटयले. सांत थॉमस फ्रांसीस सावेर आमच्या गांवाक आयले. आमच्या गांवांत आमीच मिशनरी जावन आमकां आपयले. आमचे दियेसीजेंत मिसांव वावर बरान चलता. 1982 इस्वेंत बेदरांत आराम केल्लो मिसांव वावर आज एक दियेसीज जावन रुपीत करूंक शकल्या. थंय बिदर एका बाड्याच्या घरांत रावून हे मिसांव स्टार्ट केल्लें. हे स्टार्ट केल्लें कित्याक म्हूण सांगल्यार बिदरच्या त्या जिल्ल्यांत कामाक म्हूण लागून गेल्लो लोक आसलो. थंय एअरफोर्स आसा, या दुसऱ्या संस्थांनी कामाक लागल्लो लोक आमचो काथोलीक क्रिस्तांव लोक आसलो. पूण आमच्यो ह्यो गरजो नातल्यो ह्या जाग नातले थंयसर. हैदराबाद थावन आर्च डायसिसा थावन थंय थावन ह्या जाग येवन ह्या लोकांची आत्मीय गरजांक ते पावताले. दियेसीजीच्या शतमानोत्तर जुबले संदर्भी घेतलेलो सामे मिसांव वावर आज 10 वर्सां संपोवचे बराबर आमी भारताच्या गडी भायर मिसांव वावर करूंक शकता म्हणलें दाखोवन दिता. God speaks, as Pope Francis says, through people. God speaks. The Spirit of God speaks today through our people and through our bishops, priests, sisters, everyone. Every person is an instrument of God. And I could see that simple people going around collecting small amount by walking for kifaru, walking for rupert, by selling a little bag of rice, by selling the cap of a plastic bottle, collecting the caps of plastic bottles and then selling them, collecting the money and sending that money
to our Rupert children to give them good education, formation, food, residence, clothes. मंगलोर दियोसिसचो मिसांव वावर विविध हंतांनी तो जारी जावन आसा. सांत आंतोन आसरो, फादर मुल्लस आस्पत्र, CODP अशे जायते आमचे संस्थे लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरतना आमची धार्मीक भाऊ भयणी दुबळ्यां खातीर, अनाथां खातीर, बंदेंत आसलेल्या खातीर निरंतर सेवा दिवन आसात. आमच्या बेलतांगडी तालुक्यांतच 800 विभिन्न सामर्थ्याची विशेष भुरगीं आसात आनी हांगासर आमी दया विशेष इस्कालांत ह्या पुनर्वसती केंद्रांत जायतीं भुरग्यांक विविध थेरपी दिवन तांकां चलोवंक, तांकां दिसपडतो वावर करूंक, उलोवंक, आयकूंक आनी त्याच्या कुडीच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी वावर करना आसा. आमी मिसांव आयतार आचरण करता आसतना आमचें कापुचीन फ्रादाचें हांगासर बेलतांगडींत हें आमचो मिसांव वावर जावन आसा आनी हाच्या वरी आमचो मेस्तांक व्हरतो संतोश भोगता की जेजून मिसांव जायतें केलें, जायते मिसांव केलें, विविध तरांचे मिसांव केलें आनी आजकाल आमकां आमी सुमेश धर्मिकांनी, क्रिस्तांव भावंडांनी सेरमांव दिवच्या मुखांतर न्ही बगार आमच्या करण्याद्वारे आमी मिसांव वावर करूंक आसा. ह्या दिसांनी लायकांचो मिसांव वावर होगलीकेक फावो. तांच्या निरंतर सेवे मोरिफात जायत्या निर्गतीक भाव भयणीक निरंतर आदार दिवन ती आसात. The question in everyone's mind is how do I manage to run such a huge establishment of 200 beds for the destitute. We have done it in the past 27 years in just 2 little houses. But if there is love in the heart, everything is possible. The financial part of it, every official who comes here, the first thing they ask me is, how do you manage the finance? I honestly and I tell everybody the first thing is, don't look at the people for funding or the money. Just have a heart to do the work, and I always go on my knees and ask the one above who has everything and who can provide everything. And till date, I have not run short of anything to look after these people. Neither have I gone appealing to anybody for these people, because these are God's children and God has been providing. But on condition we are sincere to our work, honestly doing our work, and also go on our knees, humbling ourselves, seeking His face and praying for these people. 3 years back, for around 125 churches, we have closely given up to 1 lakh trees, which was a huge success. So similarly, we have to come up with certain projects every year so that we try to cover, try to increase the green cover. I quote the scripture again when I say, quote from the letter of St. James, chapter 2, verses 14 to 16. For someone will say, you have the faith and I have the works. But show me your faith apart from works, and I, by my works, will show you my faith. So through my work, I am able to give the faith to others that Jesus is true, He is alive, He is present, very much present among the least, the last and the lost. पवित्र सभेच्या हर एका सांद्यान जेजूक साक्ष जावन जियोंक, दुसऱ्यान जेजूची वळख हेरांक दिवंक आनी तिसऱ्यान जेजूच्या मौल्यांनी भरलेली जिणी जियोंक आमकां सोमी आपयता. धर्मगचनम सोम्याक साक्ष जावन जियोंचो उलो आमचो करून घेवया. सोम्याक साक्ष दिवया आनी सोम्याचें मिसांव करया. आमी क्रिस्तांव आमकां आपोवणे आसा मिसावाचे. मिशनरी म्हळ्यार कितें तें आमकां कोणें सांगचें.
सुवार्तेचो परमळ सर्वांक वांटूंक वावुरचे मिसावांच्या कामांक उदार मनान त्याग करचे